officer here. She is told Sulekha ma'am, Sulekha Jabarwar. She is the assistant SP. आणि त्याची बरोबर न्यू पोस्टिंग घेऊन आयलो असा जो आमचो बाब स्वप्नील नायक. हे दोगांनी त्याची सांगपाक सांगले पण वी आर न्यू बट वी विल स्टडी ऑन दीस मॅटर. वी एक्सप्लेन बिकॉज एवरीवन नोज दीस मॅटर इज कन्सर्निंग विथ अ ब्युरोक्रेट. इट इज समवेअर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स तूं आशिल्लें ना म्हणल्यार जी एक्सिडंट चली आमची 20 वर्सांची जी भयणीक दाखले स्कुलाक पावपाक वताली ती त्या एक्सिडंटान मेली. तो कोण ड्रायव्हर आशिल्लो तो बायक चलयतालो ताणें आपले लिमीट एक्सीड केल्ली आणि सगळे CCTVचेर आसा. आणि तो जावन आसा एक हाय प्रोफायल DYSPचो बाचो. आणि आय थिंक समवेअर वी टोल्ड सुलेखाजी वाय इट टेक्स 5 months टू रजिस्टर एन चार्जशीट जावपाक 5 महिने कित्याक लागता. कोणाचो हात आसा हितून, खंयचो इन्फ्लुएन्शियल मनीस हितूंत दबाव घालपाक. तेन्ना जेन्ना आमी प्रेशर घातलो आनी तिका सांगिल्लें आय हॅड टोल्ड यू आर ऑल्सो वुमन, यू आर ऑल्सो अ डॉटर एंड यू नो वॉट इट इज वेन पॅरंट्स एज्युकेट देअर चिल्ड्रन. पोटाक मारून वयर करता तेन्ना चली वता तेन्ना कितें जाता. तिणी सांगलें प्रतिमाजी यू डोंट वरी, रामाकूय सांगलें शंकराकूय सांगलें आय एम हियर टू गिव जस्टीस. आनी तिका इतलेंच जालें आमकां हंगामा करपाचो ना. 7 दिसान जायना जाल्यार आमी येवन हांगा तुज्या आगासाय पुलीस स्टेशना भायल्यान आमी बसतली म्हणून हरताळ करतली म्हणून आमी वी वील सिट एज्युटेटींग म्हणून. बट शी हॅड टोल्ड अस 7 days टायम म्हणून. आय हॅड आस्क्ड अ डेडलायन सांग 7 days बट आय थिंक विदीन 4 days टायम राहुल हो आमचो स्वप्नील जो आसा PSI एक्सिलंट वर्क केलें आसा. तेणे तो रिपोर्ट ड्राफ्ट केलो सगळें केलें. आयज चार्जशीट जाली आनी 27th June हियरींग आसा फर्स्ट. सो आय थिंक समवेअर इट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड. कमेंडेबल जॉब डन बाय द SP Sulekha and Swapnil. We came to congratulate them. We have told them we could not take you guys inside because she's on duty. It doesn't look nice. But yes, हांव हांगा आमचे सगळे एक्टिविस्टाच्या तिगायच्या हेजे मुखार हांव तुमकां सांगपाक सोदता ऑन बिहाफ ऑफ देम दॅट वी कॉंग्रेच्युलेट. एंड आय वॉन्ट टू से समथींग दॅट आयज वुमन एम्पावरमेंट खंय तरी जाला म्हूण कळटा. आयज वुमन पावर वुमन शक्ती आसा म्हूण कळटा. खंयच्या दादल्या कडेन जावना, खंयच्या ऑफिसरा कडेन जावना. ते भायर सुलेखा जी SP आसा आगासाय तिने दाखोवन दिले आसा. सो आय से हॅट्स ऑफ टू हर एंड आय टर्म हर एज द लेडी सिंगम in Goa today, as I say, ladies Singham officer. And last, yes, amka itle सांगपाचें आसा, having the vast experience in politics, at least for myself I'm saying, I may be called as a political activist today, but having the vast experience of last more than 25 years, having front-ranking positions, we have always fought, we have always criticized the government, we have done constructive criticism. जेन्ना टायम आयला रॉंग जाला तेन्ना आमी उठल्यात, आमी झगडल्यात आनी आमी कितें तरी एक फळ मेळिल्लें आसा, आमकां जस्टीस मेळिल्लें आसा. जशें आयज एक एग्जाम्पल आसा. वी हॅव ऑलवेज नेवर यूज्ड एब्युजीव लँग्वेज, नेवर ट्रायड टू पुट समवन डावन, नेवर वेंट ऑन एनीबडीज पर्सनल. बट येस, एज आवर बॅकग्राउंड एंड एज्युकेशन सेज, वी हॅव ऑलवेज फॉट एंड वी विल ऑलवेज फायट फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू गेट जस्टीस. थँक्यू. म्हाजें नांव शंकर पुळजी आनी आयज हांव आमच्या गोंयच्या पुलिसांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तर आमी पयर जेन्ना संजना सावंताची केस आमी हांगा विचारपाक येयल्ले, जेची चार्जशीट फायल जावन आसलेली आनी आमचें जें उलोवप जाल्लें सुलेखाजी आनी आमचो PSI स्वप्नील नायक आगासी पुलीस स्टेशन, तेणी आमकां एश्युअर केल्लें की 7 दिसां भितून आपूण तुका चार्जशीट फायल करून दितलो म्हणून. आनी 4 दिसां भितून तेंच्यांनी ती फायल केली. शब्दाक रावले ते म्हणून गोवा पुलिसाक आनी आगासीम पुलीस स्टेशनाचो फूल स्टाफ जेंच्यांनी ह्या फायलीचेर काम केलां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. अशें जावपाक जायना. कित्याक सांग, जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर केस येता तेन्ना सगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनांनी ती केस तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय. कसलो पॉलिटिकल प्रेशर घेवंक जायना, खंयच्या गव्हर्मेंट सिनियर ऑफिसरांचो प्रेशर घेवपाक जायना. आनी स्वप्नील नायकाक हांव पर्सनली वळखता, तो वास्को आसलेलो आनी तेचे जे डिसिजन्स आहा ते आमी पळयले. कळ्ळें तुका, ती ड्युटी प्रामाणीकपणान करता आनी आमकां आशा आसलेली की स्वप्नील नायक जाता तितले बेगीन कितें केस सॉल्व करतलो म्हणून. ओके, सो हांव रामा काणकोणकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा, प्रतिमाकूय देव बरें करूं म्हणटा, काय नांव तें लता शिरोडकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे जे लोक आयज फुडें सरोन कितें हक्का खातीर कोण स्वताच्या हक्का खातीर येवना, आमच्या सोसायटीच्या हक्का खातीर ते आयज फुडें सरले कितें. आनी हे एक एग्जाम्पल सेट करता सगळ्या गोंयकारांनी एकामेका खातीर पावपाक जाय. आतां हो इन्सिडंट जालोलो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हो इन्सिडंट एक्चुअली सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार जो आहा तो हँडल करपाक शकतालो, कित्याक 5 म्हयने लागचे नासलेले.
तो जर पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आनी उलयल्लो कितें आनी तेणी जर सांगलेलें स्ट्रॉंग वर्ड्सान सांगलेलें म्हाका ही 2 म्हयन्या भितून सॉल्व जावपाक जाय जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचे पूण तेणी तशें करूंक ना कित्याक करूंक ना तें खबर ना पूण पयरच्या हांवें तेजें स्टेटमेंट पळयलें व्हिडिओ एक्टिविस्टांक टार्गेट करपाक लागलो कित्याक तर हिल कटींग जालें मागीर खाजनाचेर एक्टिविस्ट उलयतात म्हणून अरे बाबा म्हाका एक सांग तूं जो म्हणटा की आमी एप्लिकेशनां दिल्या आनी फायली आमच्या ड्रॉवरान आहा ते फायली ड्रॉवरान दवरून फायदो कितें तूं एक आमदार पगार मेळटा तुका लोकांनी निवडून हाडला तुका लोकांची कामां करपाक न्हंय शेतां रानां वाचोवपाक जाल्यार तूं एप्लिकेशनां दीत रावतलो आनी ती ड्रॉवरान घालीत रावतलो एप्लिकेशनां दिवपाची कसली गरज रे तूं जर भायर सरलो जाल्यार 2000 लोक भायर सरतलो मरे आनी तो 2000 लोक भायर सरलो जाल्यार सगळें बंद जातलें एप्लिकेशनान आतां कांय जायना म्हणून आमी व्हिडिओ एक्टिविस्ट जाले न्हू आमी व्हिडिओ एक्टिविस्ट जावपाक कारण कितें आयज जेन्ना आमी बॉब मारता न्हू तेन्ना सरकाराचेर प्रेशर येता आनी कामां जाता आनी आमी करून घेता आनी करून जर जायना जाल्यार नाल फोडटा मडकी फोडटा कितें तरी करता पूण हेंची इज्जत काडटा आनी तें काम करून घेता तशें तूं कर तुका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगासरलो हाडला विश्वास दवरून हाडला कितें आनी गजावजा करून हाडला आख्ख्या गोंयभर आमी गोंय राखतले कितें आमी उजो करून जाल्यार उजो जाल्यार तो उजो सारको पेटया बेश्टे नाका जाल्यार खबरी सांगू नाका आयज जर 3 एक्टिविस्ट जर काम करूंक शकता जाल्यार एक आमदाराक हे काम करपाक कांयच नासलेलें पळय तुका सो हांव मागता हेच्या फुडें जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे इश्यूज जाता आमदारान फुडें सरोन पुलीस स्टेशनाचेर येवन ते इश्यू सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय आनी त्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय सो हांव परत एकदां आगासीम पुलीस स्टेशनाचेर देव बरें करूं म्हणटा ही केस तेंच्यांनी जाता तितल्या बेगीन सॉल्व करून चार्जशीट फायल केल्या बद्दल देव बरें करूं रामा आयची ही जी एक केस आसा ती तुमी SP PSIक रिक्वेस्ट करून तुमी म्हणटा एक लॉजिकल एंडाक कन्क्लुजनाक पावल्ली आसा अशें गोंयभर जायत्यो केसी आहा एक्सिडंटाच्यो जशें आमी पेडण्या म्हणून आनी चडशे नॅशनल हायवेच्याच एक्सिडंटांच्यो आसा सो तेचेर कशे तरेन पळयता तुमी आनी कितें सांगपाक एक गजाल आसा की खंयचो इन्सिडंट जालो एक्सिडंट जालो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें एक्सिडंट जाल्या उपरांत थरर इन्वेस्टिगेशन प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन आहा तें इम्पॉर्टंट आसता प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन तर सारकें करिना जाल्यार सगळे एविडन्सीस जे आहा पळय ते 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर गायब जाता सो प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन करपी आहा पळय त्या टायमाचेर सगळ्यांनी एक्टीव रावपाची गरज आसा नंबर 1 जे त्या एरियेन जे एक्टिविस्ट आसा त्यांच्यांनी पयलीं अपफ्रंट त्या पुलीस स्टेशनाचेर पावपाक जाय दुसरी गजाल मिडिया कडल्यान सपोर्ट मेळपाक जाय त्या टायमाचेर जे कितें घडलां तें भायर पावोवपाक कित्याक ज्या पर्यंत भायर पावना त्या पर्यंत तें सप्रेस जाता तिसरी गजाल जेन्ना तो PI आसता नाजाल्यार IO आसता ऑफिसर आसता थंयसर तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा जाता तितलो एविडन्स त्या टायमाचेर कलेक्ट करपाक पूण हांवें तें पळयल्लें आसा खुबशा पुलीस स्टेशनांनी वयरसून प्रेशर येता म्हणून थंयसरूय एविडन्स जे काबार करपाचो प्रयत्न करता जशें की बाकीचे खूब कडेन तुमी पळयलें आसतलें पूण एक गजाल आसा प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन जेन्ना सारकें जाता पळय तेन्ना कोर्टान सुद्दां चार्जशीट करपाक लागून बऱ्याक पडटा आनी कोर्टान जिखपा खातीर तें बऱ्याक पडटा हें अंडरस्टँड करपाक जाय सो सगळ्या पुलीस स्टेशनाचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट आसा प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन करप खूब गरजेचें आसा ड्युटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करप खूब गरजेचें आसा कित्याक एकदां टायम गेलो काय न्हू ताच्या नंतर मेळना 15 दिसांच्या नंतर CCTV फुटेजीस सुद्दां कांय मेळपाचें ना जेन्ना एक्सिडंट जाल्ले आसा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी काडा की जाता तितले एविडन्स कलेक्ट करपाक ही आमच्या जनतेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना व्हिडिओ काडटाले ते खबर पयलीं म्हणटा ते फर्स्ट ताका हेल्प करपाचें काम करप तेजी जीव वाटोवपाचो काम करप ताच्या नंतर कोण तरी थंयसर सायडीच्यान जे कोण गाडयेन नाशिल्ले तेंच्यांनी एविडन्स काडप आनी पुलिसेक दिवप न्हू की समज कोणाचो इन्सिडंट जालो आपल्याक 4-5 फावटी पुलीस स्टेशनान वचून पावल दिवचें पडटलें अशें हेका लागून तुमी दोळ्यांनी कितें पळयता पळय तें पळोवन फाटीं रावनाका कित्याक फाल्यां सकाळीं आयज तेका फाल्यां म्हाका हें केन्नाय कोणाकूय आसूंक शकता आनी लास्ट एक सजेशन आसा कितलेशे एक्सिडंट जाता गोंयभर आनी ते डार्क स्पॉट हे आयडेंटिफाय जाल्ले आसा ह्या डार्क स्पॉटांचेर 100 crores वॉज एलोकेटेड बाय कोण तो आमचो नितीन गडकरी 100 crores हे 100 कोटी खंय वापरला पळय हे चीफ मिनिस्टराक हांव विचारूंक सोदता आनी ते तेंच्यांनी डिस्क्लोज करचें की हे 100 कोटी डार्क स्पॉटाचेर खंय खंय वापरला आनी कितले एक्सिडंट थंयसर कमी जाले ते कित्याक आज एवरी डे आमचो एक यूथ अल्टरनेटीव डेज 1 ना 2 यूथ पिड्ड्यार जाल्लो आसात सो हो मेजर फोकस आसा दीस इज अ मेजर फोकस वीच गव्हर्मेंट हॅव टू पूट इन म्हळ्यार तांचो फोकस हाचेर दवरपाची गरज आसा
And last, I would like to say that yes, whatever, no matter who says what, but myself, Rama, Lata, and Amcha Shankar Bab, we will be like watchdogs, because we have seen one thing: when you really fight, then only you get some justice. आणि गोंयभर इतल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा. फाटल्या जे लास्ट 2 years जाल्ल्यो त्यो, इन्क्लुडींग बानासारी, खंय तरी आमकां एक होप गेल्लो की बाबा गोंय देखून गेले म्हणून जालें झारखंड आनी बिहार म्हणून, की हांगा आमकां जस्टीस मेळना म्हणून. फक्त पयशांचो खेळ आनी इन्फ्लुएन्साचो खेळ आनी श्रीमंताचो खेळ म्हणून. पूण आयज खंय तरी आमी हे 7 दिसां भितर आमकां न्याय मेळ्ळा. जेन्ना आमी एक घातल्या टेबलाचेर हात मारून की केन्ना करता तें सांग म्हणून ते केल्लें आसा, ताजेर आमकां खंय तरी रे ऑफ होप आयिल्लो आसा. आनी आयज खंय तरी म्हाका दिसता पळय, वाय इट हॅज टू बी चार्जशीट कित्याक जावपाक जाय, केस कित्याक चालू जाय, कित्याक every one message to go to each and every criminal or Goan who tries to do something like this, जो क्रायम करपाचें चिंतपा देखून ना. बिकॉज तांकां इतलेंच कळपाक जाय की पयशेकारांक देखून सेम न्याय आनी गरिबांकूय सेम न्याय म्हणून हें आसपाक जाय. आनी लॉ म्हणटा तो सामान्य म्हणून सेम म्हणून इक्वल टू एवरी वन, दॅट दीस मॅसेज शूड गो. आनी सेकंडली चार्जशीट जाली आनी कितें फाल्यां आयले आउटकम, तेन्ना जो लोक आसा जे फास्ट वता, भुरगे जे केअर करना, जे एब्यूज करता, जे आपल्या तांकां दिसता की आपले जाता बापाचे फात म्हणून कितें जावं तें जावं सुट्टलो, ही मॅसेज रॉंग आसा. आनी अशें तांकां एक मॅसेज वचपाक जाय की बाबा हांव त्रासांत पडपाक शकता, म्हजो फ्युचर काबार जावपाक शकता म्हणून. सो दीस इज द थिंग, आवर वर्क वील कंटिन्यू. आनी लास्ट अगेन कॉंग्रेच्युलेशन्स टू द SP and the PSI of Vagasai and to the staff. देव बरें.